दोतोर सरकाराक दिसता तोच जीसीएचो सर्वे सर्वा मात आपुणूच कायद्यान सारको म्हणून जीसीएचो अध्यक्ष बाळून सरकाराक सरळ आव्हान दिलां। व्यवस्थापकी समितीची बसका अध्यक्षान आपोवपाची आसता वा अध्यक्षाक सांगूनच घेवपाची आसता। अध्यक्षाक सांगनासतना सरकारान घेतिल्ली बसका कायदेशीर जायना आनी ते थारावाकय अर्थ ना म्हणून जीसीएच्या कायदो सल्लागारान आर्ग्युमेंट घाला। सरकाराचे जीसीएचेर कांयच नियंत्रण ना म्हणून एसएजीचे नोटीसीक कांयच अर्थ ना म्हणून ॲडव्होकेट किर्तनी सांगता। 2010तल्या क्रिकेट तिकेट स्कॅमात पेंडसे आयोगान दिल्लो अहवाल पर्रीकार सरकारान मानून घेवन शिफारशी चालीक लावपाचें थारायलां। तातूंत जीसीएचो अध्यक्ष विनोद फडकेचेर ठपको दवरला। ह्या प्रकरणांतलो खंयचोच आरोपी जीसीएचे व्यवस्थापकी समितीत आसूंक फावना अशें रिपोर्टांत म्हळां, पूण बाळू फडके पदावयल्यान देवूंक तयार ना। एसएजीन जीसीएची मान्यताय काडून घेवपाची नोटीस धाडल्या। नोटीसीक जाप दिवंक जीसीएक 22 सप्टेंबर मेरेन प्रास दिला। मात बाळू म्हणटा आपूण कायद्यान सारको आसा। तेची विचार करपाची हेच वेगळी आहा। तो समजता आपूण जीसीएचो सगळे सांबाळपी सगळे करपी तोच अशें तेका दिसता, म्हणल्यार ते कॉन्स्टिट्युशना प्रमाण तशें जायना। डॉक्टर शेखर साळकाराच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ली बसका बेकायदेशीर आनी बसकेत घेतिल्ले थारावूय बेकायदेशीर म्हूण जीसीएचो कायदो सल्लागार ॲडव्होकेट जी.डी. किर्तनीचें मत। As far as the legal aspect is concerned, the meetings, any meetings can be called by the president, and if president is not available, in his absence, the vice president, but in consultation with the president. There are emergency meetings which can be called for by the honorary secretary, and that too with consultation with the president. So without the consent, any meeting called by any managing committee, be it vice president or be it treasurer or be it secretary, even if the honorary secretary calls it, if there is no consultation with the president, it is illegal. So if the meeting itself is illegal, any decision taken in those meetings are illegal. They are null and void. They are not even to be recognized. The SAG has got no role to play. The GCA, whatever little I know, does not take any funds, is not aided by the government. So where is the question of the SAG or the government having any control over the GCA? प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। एफसी गोवाचो मॅनेजर आनी चीफ कोच जिकोन टीमीक प्रशिक्षण दिवंक सुरू केलां। वास्को टिळक मैदानार ताणें टीमीची ट्रेनिंग ब्रेस्तारा सावन सुरू केली। प्रशिक्षणाचे पयले दिसा एफसी गोवाचे फ्रँचायझी श्रीनिवास देंपो आनी दत्तराज साळगांवकार ग्राउंडार आशिल्ले। इंडियन सुपर लीग 12 ऑक्टोबरा सावन सुरू जाता। डिसेंबर मेरेन तें चलतलें। एफसी गोवाची पयली मॅच 16 ऑक्टोबराक क्लब कोलकाता आड जाता। इंडियन सुपर लीग सर्त 12 ऑक्टोबरा सावन सुरू जाता। पयलेच फावट भारताच्या फुटबॉलान अशी गजाल घडटा। देशान फुटबॉलाची क्रेज तयार करूंक आनी फुटबॉल वयर काडूंक सर्तीचो मोठो आदार जातलो म्हूण आयोजक आनी फ्रँचायझी फुडें सरल्यात। हातूंतल्यान हांगासरल्या फुटबॉलाचो दर्जो सुदारून टीम इंडिया एक दीस फिफा वर्ल्ड कपा मेरेन पावतली म्हूण आयोजकांक आस्त। संवसारीक पावंड्यावेलो फुटबॉलर, आदलो ब्राझिलियन स्टार फुटबॉलर झिको सारकेलो म्हालगडो एफसी गोवाचो चीफ कोच म्हूण आनी एखाद्या भारतीय फुटबॉल टीमीक कोचिंग दिवपाची ही पयलीच खेप म्हूण एफसी गोवाक आनीक वजन आयला। एफसी गोवाच्या प्रशिक्षणाक बेरेस्तारा सावन सुरवात जाली। वास्को टिळक मैदानार सांजे आदेसाक झिकोन एफसी गोवाचे टीमीक प्रशिक्षण दिलें। तेन्ना एफसी गोवाचो फ्रँचायझी श्रीनिवास देंपो आनी दत्तराज साळगांवकार ग्राउंडार आशिल्ले। प्रशिक्षणा उपरांत झिको मिडिया कडेन उलयलो। ताचे बरोबर फुटबॉलर बेटोय आशिल्लो। Deu para ataque, alguns jogadores indianos estão melhor condicionados que os que chegaram agora. Indian players look more, in condition, fitness condition than the foreigners. Estão em atividade de jogo contínuo. It's normal because they have practiced for the last 2.5 months. Os estrangeiros vão pegar aos poucos, né? And the foreigners will, day by day they'll reach there. Are you planning to increase the intensity of training? Tomorrow and Friday we're going to have 2 sessions, and then Sunday we're going to give rest for them, and then Monday again we start again. एफसी गोवाची पयली मॅच 16 ऑक्टोबराक क्लब कोलकाता आड जाता। सर्त डिसेंबर मेरेन चलतली। तो मेरेन झिको गोयच्या एफसी गोवा पंगडाक प्रशिक्षण दितलो। एफसी गोवा पंगडान 6 आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर आसात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। फोमेंतोची तिसरी अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्त सुरू जाली। मिरामार गास्पर डायसांत 21 सप्टेंबर मेरेन ती चलतली।
पणजेची रुद्रेश्वर संस्था ही सर्त घेता. देशभरांतल्यान 300 प्लेयर सर्तीत वांटेकार जाल्यात. तरणाट्यांक बुद्धीबळांत फुडें सरूंक संद दिवपी अशी सर्त घेता म्हूण मुखेल सोयरो मलेरिया संशोधन केंद्राचो उपसंचालक अश्विनी कुमारान आयोजकांची तुस्त केली. फोमेंतो ग्रुप ही सर्त पुरस्कृत करता. Play in the grounds and all that. My request to all the young peoples here is that please adopt a second game which gives you physical strength, gives you stamina and energy, and also the fitness to fight later on. You know, when you grow old, you will feel that if you are fit, then you can encounter all diseases, you can really work hard in your professions. So it's mind, the physique, both should be healthy. I compliment Fomento group of companies because this is a expensive organizing a tournament is not easy. It is expensive. You can have so many people helping an event organization, so many minds and bodies and souls come together to make a tournament, but you also need resources for the tournament, which are provided by Fomento group of companies. इतल्याने खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.